कार्यक्रमान जेजून म्हणलें, हांव तुमकां सॉत सांगता, जो मेंढऱ्याच्या गोट्यान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागवणो, पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्यांचो गवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा, मेंढरां ताचो तालो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो तालो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताचे सोडशिल्ली ती पळून वेतात, कित्याक पोरक्यांचो तालो ती वळखनात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण जे तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सॉत सांगता, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जो कोण भितर सरत ताचें थारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरोव मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलो तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर. ते तुमकां सुबापणां मेलोशे करचे खातीर आयला. देवाचें उतर हें.